आज ह्या संदीचो जे काणकोण जे पैंगीण कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ते लेडीज जाल्ली आसा एसटी लेडीज आनी ह्या एसटी लोकांक एक संदी दिवपा खातीर तांकां मुखार येवपा खातीर तांकां नेतृत्व दिवपा खातीर एक संदी दिल्ली आसा आनी त्या नेतृत्व संदीचो फायदो आमचे बाय रेश्मा समीर हेणून घेवपाक सोदता। ताका लागून ते ह्या निवडणुकीक उबे रावपाक काँग्रेसच्या तिकेटीचेर उबे रावता। आमचो हो कार्यकर्ता आसा जो वर्कर्स आसा तो सदांच काँग्रेस पक्षा बरोबर रावलो आनी हेच फुडें आमी काँग्रेस पक्षा बरोबर रावलो आनी हांव तुका ठामपण सांगता दोनूय मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाचे जिखून येतले आनी बऱ्या मार्जिनान येतले। आनी आतां पासून सांगता हांव तुका ह्या विरोधक कितले आसूं दी पण त्या विरोधकांक मदीं दिसता की कितें चल्लां तें वायट चल्लां। ताका लागून हांव आतां हेजो ओपनली सपोर्ट आज पैंगिणी आनी काणकोणाक ओपनली सपोर्ट मेळिल्लो आसा। काणकोणाक काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट हाडलो तशेंच आतां ZP इलेक्शनाक आमगेली रेश्मा समीर वेळीप हे रावल्ले आसा काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर। तर आमी अशेंच ज्या प्रमाणे 2017 आमी काणकोणचो आमदार हाडलो तशेंच काँग्रेसचे कार्यकर्ते आनीक जे आज चल्लां राज्यांत BJP विरोधी वातावरण जे चल्लां आमदारान पक्षाक सोडलो गद्दारी केली पक्षाची तेजी चीड जी लोकां मनां आसा आनी खंयच्याय पॉलिसीचेर गव्हर्मेंट ठाम ना आनी ताजो इफेक्ट लोकांक पडटा जे मायनींग जावं CRZ जावं PWD कॉन्ट्रॅक्टरांचेर जो अन्याय जाता तांकां बिल टायमार मेळना प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टरांक लोकांक घर बांदपाक सामान सारकें मेळना कधी केन्ना चिरी बांदता केन्ना रेंव बांदता वेगवेगळी प्रॉब्लेमां लागून लोक आज सामके त्रासलेले आसा मंदी चालू आसा हेजी चीड लोकां मदीं आसा आनी लोक सरकाराचे कान उघडणी करपा खातीर आमकां भरपूर मतान निवडून दितले। पयलीं जे काँग्रेसीचे जे कार्यकर्ते आसा ते तशे ठामपणे तशेंच आसा आनी ही आतां जी कितें काय वोटींग जातली पळय न्हू ती सगळी सायलंट जातली आनी काँग्रेस पक्षाचो हे आमचे बाय रेश्मा कितें काय म्हळ्यार निवडून येतलें। इंट्रस्ट आसलें म्हाका पॉलिटिक्सान वचपाचें पूण काँग्रेसान म्हाका टिकेट दिली म्हणून तेगे सपोर्टर आसाच लोकांनी बी म्हाका सपोर्ट केला की फुडें वचपा लागून म्हणून इतली मुखार पावलें हांव आयज फॉर्म भरपाक आनी तर तुमच्या मोगान तुमच्या सपोर्टान तर हांव फाल्यां निवडून येयलें जाल्यार म्हाका दिसता की हांव कितलेंशें काम करतलें म्हणून।